रोलर स्केटिंग असोसिएशन ऑफ गोवाचे अध्यक्ष सुभाष नाईक हांची भारतीय रोलर बॉल स्केटिंग महासंघाचे उपाध्यक्ष म्हणून निवड जाल्या। हालींच पुण्यात भारतीय रोलर बॉल स्केटिंग फेडरेशनाची निवडणूक जाल्या। ह्या खेळाची सुरवात पुणे हांगसर जाल्ली। हो खेळ गोंयकारांकय पळोवपाक मेळचो म्हूण रोखडेच 11 वर्सां खाला पिरायेच्या खेळगड्यां खातीर ही सर्त गोंयांत जावपाची आसा अशी माहिती सुभाष नाईक हांणी दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया या महासंघाचेर माझी उपाध्यक्ष म्हणजे वायस प्रेसिडेंट म्हणून माझी निवड जाली। ह्या बद्दल हांव फेडरेशनाक आनी चड करून रोलर स्केटिंग ऑफ गोवा हेचे ह्या कमिटीचे आनी जे टीम आसा तेंचे हांव आभार मानता। पयले प्रथम हो जो खेळ जावन आसा तो खेळ तयार जाला पुण्यान। स्केटिंग ही पयली पासून आसा, पूण रोल बॉल हो जो प्रकार आसा तो स्केटिंगाचेर हँडबॉल खेळप हो इतलो एक्सायटींग आजचे इंडियन जे खेळ आसा त्या खेळा पैकी हो एक अत्यंत एक्सायटींग फास्ट असो खेळ जावन आसा। हे प्लेयर जे खेळटा ह्या स्पोर्ट्सान तांकां खरोखरच ताकद जाय पडटा, तेंची आय सायट पावरफूल जाय पडटा, तेंचे एक्शन रिफ्लेक्शन हे खूब क्वीक आसचें पडटा। असो एक एक्सायटींग असो खेळ आसा। आतां तुमी पळयता की कबड्डीक प्रो हो किताब मेळ्ळो आसा, प्रोफेशनल। ह्याय खेळाक हे खेळाची तितकीच क्षमता आसा, होवूय खेळ प्रो एक दीस जावंक शकता। हांव पयले प्रथम अभिनंदन करता राजू दाभाडे यांचे जो जावन आसा फाउंडर मेंबर ऑफ रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। त्याने ही गेम तयार केली, पुण्यान तयार केली आणि संपूर्ण देशान ह्या खेळाचो प्रसार केलो। फक्त ह्या देशापुरते मर्यादित ना, तर हो खेळ जगाच्या भायर येयलो। आज जवळजवळ 20 ते 25 कंट्री हो खेळ खेळटा। 3 वर्ल्ड कपां जाल्लीं आसा, नॅशनल जाता, वेगवेगळ्या एज ग्रुपान हो खेळ खेळलो जाता। हांव ही संदी घेता की गोवा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी आनी क्रीडा खातें आनी चड करून VM प्रभुदेसाय हो जो एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर जावन आसा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचो आनी डायरेक्टर जावन आसा क्रीडा खात्याचो, तेंचे हांव आभार मानता की तिणें गांवान स्केटिंग रिंग्स तयार केल्यामुळे आमी खेळगडी तयार करपाक शकले आनी तेंच्या मुळे आमी हो खेळ खेळूं शकलो। फुडल्या फेब्रुवारी ते मार्च म्हयन्यान गोंयाच्या लोकांक आनी गोंयच्या खेळाडूंक ही गेम खरी पळोवपाची संदी मेळटली। आमी अंडर 11 नॅशनल हांगा गोंयान भरपाचें आहा। परत एकदां हांव रोलर स्केटिंग असोसिएशन गोवा आनी तेंचे खेळाडू आनी फेडरेशन आनी चड करून फेडरेशनाचो जो प्रेसिडेंट आसा कुबेर यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा।